Just imagine. जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन तुमचे स्वागत इश्टानो आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब. इश्टानो पयरूच सीएमान सगळ्यांक टॅबलेटी दिल्यो. एक मिनिट हितून हांसपाचें कितें आहा? हे हितून हांसपाचें आसा कितें? न्ही सीएमान पयरूच टॅबलेटी दिल्यो, खऱ्यांनीच टॅबलेटी दिल्यो. सांग्या 11वेच्या भुरग्यांक तेणी टॅबलेटी दिल्यो आनी तेणी आतां 5वेच्या आनी 6वेच्या भुरग्यांक सांगलां की तो तांकां 15 दिसां भितर टॅबलेटी दितलो. सीएमाचें कशें सांगोन टॅबलेटी दिवप. कंप्युटर दिता म्हटलें दिलें आनी आतां टॅबलेटी म्हणजे टॅब्स. आतां आनी खंय 24 ते 30 मायनींग लिजावयलें सस्पेन्शन फाटीं घेता म्हणून तेणें डिक्लेअर केलां. बरी गजाल. करूं आमकां कितें, आमी आमचो प्रोग्राम फुडें व्हरोया न्हू. प्रत्येक गजालीन व्यंग आसूं शकना. सीएमाच्या प्रत्येक गजालींनी जोक आसता अशें ना, पण सीएमाच्या कांय गजालींनी मात खरेंच सामकें सिरियसनेस आसता. जो बोलते हैं वो करते हैं. पर क्या मरणाच्या दारांसून परत आयला हांव. त्या दिसा हांव सीएमाच्या एका फंक्शनान आसलो. त्या दिवशी पावसही पडत होता. डिल 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 डिल. फोटोग्राफी जनरली डज नॉट लाय. तुम्ही रिपोर्ट बरयता ते तुमकां जाय तशें बरोवंक शकता. तरेतरेचे प्रकार आसता. रिपोर्टान हांवें पळयलां की रिपोर्टर बाबडो सारको रिपोर्ट बरयता. ते थंय वतकच तो कोण एडिट करता पळय तो कातरता. तातले खंयचे कातरप हे ताज्या मुडाचेर त्या वेळेच्या अवलंबून आसता. सीएम तुजो सद्या कॅसिनोचेर तुजो प्रेझेंट स्टेटस कितें आसा? कॉम्प्लिकेटेड एंड मच डिफिकल्ट टू गेट इन. इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड सारकें. पण सीएम ह्या खातीर तुजेर खूब टिका जाता. तूं कडक, कोणटा तूं कडक, कोणटा तूं निश्ठूर, कोणटा तूं फेसिस्ट आनी कितें म्हणटाले ते आनी हे कोण कितें तरी म्हणा तुका पयर आनी वांकडो मनीस, कुस्को मनीस, काळजांच्यान वायट चिंतनारो मनीस. ओ ही सगळी मिडियाची क्रिएशन आनी क्रिएटिविटी. म्हाका व्हडलो फरक पडना कोण कितें शिगमो घालता घालूनी अशें म्हणटा आनी मागीर दुसऱ्या दिसा ताशेरे उडटा आमचेरूच. आनी कोण ताका क्रिटिसायज करता त्या मनशाची कामां आडावन दवरता, तांकां टॉर्चर करता, सामको तांकां त्रास करता, हाल करता. सामको तो हो आमचो जर्मनीचो कोण रे तो, जर्मनीचो रे तो पयलींचो जर्मनीचो. म्हाका हिटलर म्हणटात फॉर एक्झाम्पल. ऑल से सीएम पर्रीकर इज अ हिटलर. काँग्रेस हॅज सेड that he is a Hitler. Vishnu Wag feels that Parrikar is a Hitler. Vishwajit Rane says Parrikar is a Hitler. No one who gave bad words to Hitler ever survived. कितें? आमकां भर सभेन ही धमकी? कितें हें कितें चल्लां हें? आनी तुमी सगळे ओगी रावता? तुमी सगळे हें आयकता आनी ओगी रावतात? अरे कोण तरी या हुकुमशाहीच्या विरोधात आवाज उठया. अरे कोण तरी या बेबंदशाहीच्या विरोधात आवाज उठया. अरे या जुल्मशाहीच्या विरोधात उभे राहून पेठून उठा. जायात जागे. Who is that? Please stand up. कितें हें? कोणूच ना, कोणूच उलयना. सगळे भिता पर्रीकराक, सगळे. हांव सुद्दां मातसो केन्नाय भिवचेच पडटा. पण हांव सुद्दां कितें तरी आसा म्हणून दाखोवपा खातीर आतां म्हाका कितें तरी उलोवचेंच पडटलें न्ही. म्हणून आतां बेश्टें दाखोवंक जाय न्हू. जाल्यार कशें हिटलरशाही हाय हाय, हिटलरशाही हाय हाय. हांव ओगी जर रावंक जाय, म्हाका विटामीन जाय हिटलरशाही आमकां नाका. हिटलरशाही हाय हाय. हिटलराचेर क्रिटिसिजम जेणें केलो तो मनीस केन्नाच क्रिटिसिजम करपाकूच जितो उरूंक ना. हय पळोवया तर म्हाका कोण मारता तो. हांव भियाना. कित्याक मर्द टांगे वाला हूं मैं, मर्द टांगे वाला. मुझे सीएम क्या मारेगा, मेरा दोस्त पगड़ी वाला. क्या बात है. हिटलरशाही हाय हाय, हिटलरशाही हाय हाय. बंद करा रे बंद करा, कॅसिनो बंद करा, कॅसिनो. कित्याक
अशें कित्याक केलें सीएम तुवें कितें आखिरकार एक ऐसा च्यवनप्राश जो तन और मन को शुद्ध रखे, बैद्यनाथ डाबर च्यवनप्राश टिंग रे फोन येयलो हितून मरता हाडलो हॅलो कामाक येवपाचो हांगा जग सोडपाचो जाला तुका कामार येवपाचें पडलां धर पया फोन करया घरा कडेन फोन करून सांगया हॅलो बाबूक सांग हांव दिवाळेक घरा पावचो ना म्हणून ह्या वर्सा बरी करून रावा अरे विष्णू काकाक फोन करपाचो उरला विष्णू तुज्या कवितांचेर जर केन्नाय कितें अशें कितें केलां जाल्यार राग धरूं नाका माफ कर म्हाका विष्णू अरे मायकल लोबो फुकट गाणे वाटता गय फुकट गाणे कोण वाटता तो Just imagine. म्हाका मारलो म्हणून प्रश्न सुटना सीएमाचो आतां हेज्या फुडें आतां सीएम कितें चित्ता आसतलो आतां तें पळोवया हें प्रकरण कशें कितें निभवप कशें कितें पॅक करया इश्टानो काने सवाय जाले हे आयकोन मरणाच्या दारांसून सुद्दां मनीस परत येता हे तुमी आत्तां पळयलें गोपाळ कांदाक सुद्दां कितलें बरें दिसतलें आयज तो जेलीन रावता इश्टानो तुमी हालीं पळयल्या पिक्चरांची नांवां कशीं आसता ती गोवा चेन्नई मुंबय गोवा गोवन चेन्नई एक्सप्रेस वन्स अपॉन अ टायम इन मुंबय मद्रास कॅफे पंजाबी लस्सी कालापूर सांताक्रूज बांबोलीम सांत आंद्रे शूटआउट एट वडाला देहरादून डायरी जिल्हा गाजियाबाद मौजे खानापूर बॉम्बे टॉकीज इश्क इन पॅरीस दिल्ली व्हॅली आनी वॉट नॉट मे बी दीस इज द हिट फॉर्म्युला म्हणजे खंयच्या स्टेटीचें नांव पिक्चरात दवर आनी मागीर घे 200 crores क्लब पिक्चर पण नांव स्टेटीचें दवर जाल्यार तेलंगणा मात धरूं नाका पिक्चर रिलीज जावच्या पयलींच बंद पडटलें बाकी खंयच्याय स्टेटीचें दवर हिट फॉर्म्युला सद्या सरकार पक्षांतले कांय आमदारांनी आपणायला मेळटा तेका विरोध करप सरकारान रावन आतां सरकारा कडेन पंगा घेवपा फाटल्यान कितें तरी गूढ आसा यू आर रायट आमी उलयता सद्या विष्णू वाघा बद्दल कारण विष्णू वाघान आपल्या ट्विटरार अशें पोस्ट केलां इट्स मोदी मॅजीक अगेन बट नॉट नरेंद्र जयदेव हॉर्शू कॅसिनो गिवन लायसन्स टू ऑपरेट विष्णू वाघा कडेन उलोवचेच पडटले एक दोन शब्द Just imagine. विष्णू बाब इफ्फीच्या आयोजनाक तुम्ही कित्याक विरोध करता सध्या माझ्या आयोजनाक येना विरोध ना सध्या विष्णू बाब इतलो सरकाराक विरोध करपाक लागला की तेणे तो इफ्फी शब्द म्हटलेलो पळय तोच सुद्दां आयकूंक ना पळयतलो जाल्यार मुद्दम पळय आतां विष्णू बाब इफ्फीच्या तयारी बद्दल तुम्ही कितें सांगूंक शकता दोन शब्द अजून पळय एक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून रेडी जाल्लें ना अजून ना दर वर्सा हीच काणी इफ्फीची तयारीच जाल्ली नासता लास्ट सुद्दां पिक्चर चालू होता म्हटल्यार कोण तरी पेंटींग अजून तयारी जावंक ना इट ओनली रिस्क न्ही फॉर एन इंटरनॅशनल इव्हेंट ESGचो चेअरमॅन स्वता अशें म्हणटा आनी कितें म्हणा विष्णू बाब ट्विटराचेर तुमचो एक कमेंट वाचलो पयर जिनके मन में जहर भरा हो उन्हें सिंहासन कैसे मिलेगा अशें कितें तरी म्हण हे कोणाक LK अडवाणीजी बीन आय थिंक इट्स व्हेरी क्लियर आय हॅव नॉट मिक्स्ड एनी वर्ड्स इन इट सो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ ओके फायन नो प्रॉब्लम विष्णू बाब तुमकां NCPसून ऑफर येयली आनी मागीर तुमी रातोरात एक बूक बरयलो आनी तो सकाळी येता म्हणल्यार प्रकाशीत केलो आनी बुकाचें नांव आहलें की टू बी ऑर नॉट टू बी हेचो मिनींग कितें सर दॅट इज अ क्वेश्चन आय पोज टू माय सेल्फ बट सर द इन्विटेशन ऑफ दीस बुक रिलीज वॉज पेस्टेड ऑन नीलकंठ हळर्णकर्स वॉल न्ही नॉट फेसबूक वॉल रियल हाऊस वॉल बरें सर सध्या सरकार डान्स बार्स गोंयांत हाडपाक सोदता तुमकां खबर आसा सर डान्स बारांनी कितें कितें आसता तें थंय कितें कितें चलता डान्स बारांनी
कसली कसली क्रीडाएं चलता थंय क्रीडाएं. हांवूय बीन एक क्रीडा प्रेमी. कितें सांगता सर हात उडय अम्माई. बरें सर तुम्ही फाटी एक कविता बरयल्ली एक 5 दीस पयलीं की कुणी म्हणे डान्स बार नको गोव्यात, नको संस्कृती नाच गाण्याचे, नोटाच्या बंडलावरती नाचती बारबाला, घेऊन ग्लास रंगीत पाण्याचे, घेऊन ग्लास रंगीत पाण्याचे. अशी कविता आली सर ती. सर हेजो मिनींग कितें सर? वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस कविता? See, I have given my opinion. It is my personal opinion. कितें सांगता सर? Just imagine. विष्णू वाघ म्हणटा की तो एक क्रीडा प्रेमी खंय क्रीडा प्रेमी. बट तशें जाल्यार ह्या सगळ्या क्रीडांचो मंत्री रमेश तवडकराचे कितें विचार ते आमी पळोवया. तवडकर सर आत्तां तुमी भाग मिल्खा भाग हो पिक्चर पळोवन आयल्या, कसो लागलो? आज प्रत्यक्ष आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून हांव प्रत्यक्षान पळयतालो. म्हणजे बाकीची पिक्चरां तुमी पयलीं पळयली ती काणकोण MLA म्हणून पळयली आनी हो पिक्चर तुमी भाग मिल्खा भाग हो तुमी क्रीडा मंत्री म्हणून पळयलो. बरें विष्णू वाघ लुझोफोनिया गेम्सा आड कित्याक बोवाळ करता? कितें जाय एक्झॅक्टली विष्णू वाघाक? 50 लाख कोटवर 50 लाख कोटवर 50 लाख कोटवर. होय कितें आयकता हांव सर? म्हणजे भाग मिल्खा भाग न्हू माग मिल्खा माग अशें कितें? बरें इश्टानो एक गजाली आयकून म्हाजी तकली घुंवपाक लागल्या. आमी एक बारीकसो विसव घेवया पण एक इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट ताच्या पयलीं. तुमच्या भितर जर एक कलाकार आसा, एक बरो कॉमेडी एक्टर आसा किंवा एक बरो स्क्रिप्ट बरोवपी आसा कॉमेडी, जाल्यार फोन करा ह्या नंबराचेर 8390540510 आनी तुमकां चान्स मेळटलो जस्ट इमॅजिनाच्या फ्युचर एपिसोडांनी भाग घेवपाचो. पूण तेच्या पयलीं ऑडिशन्स आसतलीं हां, जेची डेट शॉर्टली डिक्लेअर करतलो आनी हांव सांगतलो तुमकां फोन करून. पण तेच्या पयलीं एक बारीकसो विसव घेवया आनी मेळुया विसवा उपरांत. Just imagine.